विचार करता गोंयकारांचा न्हू काबार करपाचो गोंयकारांक वयर काडपाचो सगळ्यांक पयलीं बाबा आजगांवांत जितली रेस्टॉरंटां आहा पयलीं टुरिजमाची तितली गोंयकारांक दिवची पडटा जितली पयलीं टुरिस्टाची हॉटेलां आहा तितली गोंयकारांक दिवची आनी ते भायले हाडून 99 इयर्साक पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट केल्या ते बंद करचे आनी ते दिल्लीकारांकूच दिला ते कॅरेकॉल फोर्ट इकला बरं तेंच्यांनी वागातोर प्लॅटो इकला अंजना इकले कालांकूच हे 99 इयर्साक दिले आणि गोंयकार पण कल्ले गोंयकार उरलो खंय. The taxi owners met with the deputy speaker to get an update on the assurances regarding installation of speed governors, to which Michael informed them to have a meeting with the chief secretary. मायकल आमी विचारूंक गेल्ले कितें तरी बाबा जे आमकां इन्शुरन्स दिले स्पीड गव्हर्नराक लागून फुडें तूं बोलपाचें आनी हें कितें तेजो खंय मेरेन पावला सद्या तरी अशें सोल्युशनाचेर पावल्ले आसा कितें तर मंडे मेरेन आमचें डेलिगेशन 12-24 जाणांचें मायकलाच्या इन्शुरन्साचेर आमी एग्रीड जाल्ले आहा जे ऑफिशियल आहा तेंचे कडेन पयलीं आमचे मागणी कितें आहा तें फुलफील करपाचें तेंचे कडेन मागप किंवा आमचें सांगणें आहा तें तांकां सांगप हेज्या प्रमाणे आतां आमी एक स्टेप घेतलेलें आहा एलोंग विथ मायकल आनी मायकलाच्या इन्शुरन्साचेर इतलेंच सांगपाचें आहा हेज्या फुडलें जर सपोज जालें ना जाल्यार आमची कृती आहा ती आमी मागीर तुमकां नंतर सांगता. 12 जाण नॉर्थ गोवाचे 8 जाण साऊथ गोवाचे ओ 12-24 जाण इन द कॉन्फरन्स हॉल ऑफ सेक्रेटरिएट आनी एक 5 दीस कंटिन्युअस मिटिंग्स घेवंक जाता इन द आफ्टर लंच with the director transport and director tourism when the assembly is on secretariat meeting घेवपाक जाता. I will convince the chief minister that let the delegation meet the chief secretary and the other directors of the department so that these issues can be resolved. The director transport and tourism can understand what are the issues and how we can come out with solutions. Only business which is purely with the Goans and it should always remain with the Goans. Unemployed youth आज तेंच्यांनी एम्प्लॉयमेंट घेतलेले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आनी हे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जेन्ना घेतला गव्हर्मेंट तांकां सपोर्ट करता इन टर्म्स ऑफ सबसिडी सो गव्हर्मेंट शूड ऑल्सो लूक इन टू द अदर इश्यूज वॉट दे आर फेसींग जे कितें इश्यूज ते फेस करता हेजेर जो तर सोल्युशन येत जाल्यार म्हाका दिसता तांकां न्याय मेळटलो जे आयज तेंचे अनरिजॉल्वड इश्यूज आहा ते इश्यूज रिजॉल्व जावपाक जाय.